लोकशाही काम अर्धवटच उरला मरे अजय. अरे यतीन, तुझ्या घराच्या अजून काम जावंकूच ना मरे. रेंव आनी चिरे खंय मेळटा गो? सिमेंट हाडला तशें पडून आसा. आणि ते असलेच म्हणून जाता रे. रेंव आणि चिरे कितले म्हारग जाल्या रे. 25 रुपये एक चिरो जाला खंय. आणि तो रेंवेचो काय कितें म्हणटा तो ट्रक खंय 5 काय 6 हजार मरे. आगो खंय खंय भोंवना आमी रेंवेक लागून. कित जालें रे तीन? अरे बोसत्या, रेंव नासून त्याच्या बाबड्याच्या घराचे काम अर्धवट उरला मरे. कित उलयता रे हो? अरे येव मेळना म्हणून हा. अरे बोस्त्या, तुका मेळटा जाल्यार सांग मरे, हाडून घाल 2 ट्रिपी. अरे ते वामना कितें ट्रक घालतात मरे रे हांव तांकां सांग मरे. अरे असल्यार बोसत्या हांव सांग मरे त्या मामनाक. त्याच्या बाबड्याचे घराचे काम तरी जावनी. अरे बोस्त्या, तू कितें इंजिनियर बी जाला? दत्तू अप्पा पायलो चला. अरे बोस्त्या, तू कितें इंजिनियर जाला रे? दत्तू अप्पा तो इंजिनियरच न्हू, तो दोतोर आनी फातर बी जावंक शकता. मारे मारे माझी फोकाडा. तो आपलो रेवा मेहनत तोकले घालून बसला आणि तू आसूं रे बोस्त्या. तुम्ही आता पळय रेंवेची खबर उलयताले, ती रेंव कशी मेळटली रे? सरकारान रेंव काडपाक बंदी घालूंक ना. हो सरकार केन्ना कितें बंद करीत तो नेम ना. मायनिंग बंद, रेंव काडप बंद, आनी कितें बंद नाका रे बाबा. मागीर हे सगळें जर बंद आसा, ताका आनी रेंव कशी मेळटली? बोस्त्या सांग मरे अप्या, खंय मेळटा ती रेंव? अरे माझे वळखीचो रक्त आसा, हांव ताका सांगता. अरे बोस्त्या, कितें उलयता रे तूं? गोंयान सगळ्याक रेंव काडपाक बंदी आसा मरे. अरे दोतू अप्पा, केरी तेरे खोल अजून रेवा मेळटा खबर आहा. कितें उलयता रे? अरे कशी काडटले रे? बंदी आहा मरे काडपाचेर. अरे बोस्त्या, तुगे वळखी बीन कोण आसा जाल्यार सांग मरे 1-2 ट्रिपी हाडून घाल म्हणून. अरे बोस्त्या, शुअर तू तेरेकोल रेंव काडटा म्हणून? अरे वय रे बाबा, माझो मनीस मरे सारको गॅरंटेड. अरे अख्ख्या गोंयान सरकारान रेंव काडपाचेर बंदी घाल्या आसतना तेरेकोल तू रेंव काडटा अशें कशें म्हणटा रे? अरे असल्यो गजाली मरे राजकारणाच्या आशिर्वादा शिवाय जावपाकूच शकना. थोंचो मरे कोण तरी गडगंज मरे राजकारणी, त्याचो आशिर्वाद आसा हांकां. जाणू दोतू अप्पा, तेरेकाल न्हंयच्यान भरपूर नेव काडपाची तकली चालू आसा. रातचे थंय भरपूर ट्रक तिका लागतात. बोस्त्या, पळयलां मरे तुवें आमच्या घराचें काम अर्दें उरलां तें. आतां ती कारवारची रेंव येताली तीवूय बंद जाली. आतां ही मागीर फुडलो पावस येयसर आमी अशेंच मरपाचें मरे. अरे सगळें बरोबर रे, पूण जेन्ना बंदी आसा पळय तेन्ना रेंव काडप हें कायदेशीर? अरे बोस्त्या, तें सोड. म्हाका एक सांग, तुका सानबंद पार्टीचे कितले पास मेळ्ळे? अरे फकत 3 मेळ्ळे 3. बंडल मारू नाकाय. म्हाका खबर आहा तुज्या आमदारांक खंय सगळ्यांक फुकट पास वाटल्या. अरे बोसत्या, कितें भानगड रे ही फुकट पासाची? अरे बोस्त्या, पेपराचेर आयिल्ले पळय ते वाचलेले 3 कोटीचे खंय पास अशें कोणे 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 फुकट मेळयले. हा म्हणटकूच ही गजाल कितें सारकें सांग पळय आमकां. दोतू अप्पा, 3 कोटीचे फुकट पास छापलेले पळय ते म्हाका काय खबर ना. पूण म्हाका मेळ्ळे मेळो ना कित्याक म्हणून ओन्ली 3 रे. अरे बोस्त्या, बरी मज्जा आसता रे सानबंद पार्टीक. वय रे, हांव एक दीस गेलोलो आनी हजारांनी लोक मरे आनी कोण कितें कोत्ता पळय ते कांयच समजना ना. बोसत्या, असले डान्स पार्ट्यो करून कितें फायदो मेळटा रे लोकांक? वयल्यान कांदोळे आनी कालांगूट वाठार ट्रॅफिकान जाम जाता आनी रातची आवाजान कोणाक न्हिदूय येना. पयला मरे श्याम, 3 कोटीचे पास खंय फुकट वाटले म्हणजे हो व्यवहार कितल्या कोट्याचो आसतलो रे? 3 कोटीचे पास फुकट म्हणटकूच त्याचे डबलान टिबलान तरी मरे पास विकले आसतले मरे तेंच्यांनी. ते कांयच न्हू, हांवें आयकलां त्या सानबंद पार्टीच्या नांवान जायत्या जाणांनी आपले हात धुवन घेतले म्हणून. कितें जाणा मरे, लास्ट मिनिट जायसर मरे पार्टी कांदोळे करतले काय सावताक करतले ते खबर नासली, कळ्ळें तुमकां? आनी मागीर पळयता जाल्यार सडनली पार्टी जाली मरे. आता ती कशी दिली, केन्ना दिली, कोणे दिली आनी कित्याक दिली पळय ते फक्त सरकाराक खबर आहा. सरकार म्हणटकूच बरी याद जाली रे बाबा. पर्रीकर सरकार खंय सारकें चलना ही गजाल खरी. कोणे सांगले गो अमृता तुका? श्रीपाद भाऊन सांगला खंय मरे, पेपरार लेगीत आयला खंय मरे. तो आमचो शेजारचो पाणगो आसा पळय तो कोणाक तरी सांगतना हांवें आयकल्ले. आगो अमृत्या, श्रीपाद भाऊ म्हणटा पळय तो जनसंपर्क यात्रेन पर्रीकारा बरोबर फोटोन खंयच दिसना म्हणून लोकांनी तरेतरेचे तर्क वितर्क लडोवपाक सुरवात केल्या. श्रीपाद म्हणटा तो नॉर्थ गोवाचो खासदार, उत्तर गोंयचो खासदार तो.
पयलीं एक वेळ तो भाजपाचो अध्यक्ष आशिल्लो, सिनियर कार्यकर्तो. तशें आसून लेगीत पर्रीकारा बरोबर ताचो फोटो ना जनसंपर्क यात्रे वेळार म्हणून लोकांक कितें तरी दुबाव मारपाक लागला. अरे पयर श्रीपाद भाऊ पळय मडगांव आशिल्लो न्हू, तेन्ना मरे पेपरवाल्यांनी ताका हाडयलो आनी प्रश्न केले. तेन्ना मरे तो हेवटेन तेवटेन करून आपली मनांतलें कितें आहा पळय तें उलोवन गेलो. पण म्हाका दिसना श्रीपाद भाऊ इतलो निबर उलयत म्हणून. म्हाका दिसता ह्या पेपरवाल्यांनी एकाचे 2 केले आसतले. कितें म्हणटाय तूं? श्रीपाद भाऊ अशें म्हणूंक शकना अशें म्हणटाय तूं? श्रीपाद भाऊ म्हणटा सरकार सारकें चलना जाल्यार ही गजाल खरी आसूंक जाय न्ही रे दत्तू अप्पा? आगो मृत्या, श्रीपाद भाऊ जर पर्रीकाराच्या जनसंपर्क यात्रेत ना जाल्यार तो आसूंक फावनाशिल्लो. पूण पयर खंय तरी पर्या मुगो तो जाहीर सभेत उलयला म्हण आयकलां मगो. हांवूय तेच म्हणटा, जर श्रीपाद भाऊ पर्रीकाराचेर सरकाराचेर बेजार आसलो जाल्यार तो अभियानान येवचो नासलो. असेंब्ली इलेक्शनाक परवरी तिकेट दिना म्हणून श्रीपाद नाईक बेजार अशें न्यूज येताले मरे. मागीर जालें कितें? अरे येती सगळे पेपरवाले मरे फट उलयनात. 1-2 आसतात हिंगाचे तिगाचे 1-2 करपाक. कितें रे? अरे सुरीन उजो ना जाल्यार धुवर कसो येतलो हे मानतात मरे दत्तू तुमी? हे मरे गोश्टी हांव तूं आतां सारकें उलयलो. आतां पयरची मरे बारीकशी गजाल सांगता तुमकां. विष्णू वाघाची एका पेपरान घेतली मुलाखत. विष्णू वाघ मरे हरशीं जाल्यार कितें उलयता, पर्रीकारा फाटल्यान मरे कितें उलोवपाक ताचो नंबर लागता. तेणें कितें सांगलें ना तूं, आमकां सत्तेर हाडल्या लोकांनी ते आमी जे पळय आश्वासन दिल्लें वेंचणुके वेळार त्या खातीर, पण आमी ती आश्वासनां आतां पुराय करूं ना अशें म्हणटा तो. दत्तू अप्पा तोच मरे तो ह्या देवळांनी त्या देवळांनी गाराणे घालून भोंवतालो तो. हय गोय. आतां कितें जालां मरे, काल ताणें आपले मन उक्ते केले. हांवें फाटले फावट तुमकां सांगलेलें याद आसतली तुमकां. अशी मरे गाराणी खंयच्या खंय रस्त्यार केन्नाय कोणूय घालीत न्हू जाल्यार देवपणांनी कितें उरलें. गाराणे घालपाक एक टायम आसता, त्या प्रमाणे घालपाक जाय आशिल्ली. वा तेन्ना पर्रीकाराच्या पुस्तार, ते गेट वेल सुनाच्या पुस्तार, ते भाशा सुरक्षा मंचाच्या पुस्तार देवळांनी गाराणी घालतालो. आतां ताका ते बरे खोशयेस खाता. पूण ताणें पयर उलोवन दाखयलें कितें की मांडवींतल्यान काजिनो काडटलो म्हूण सरकारान उतर दिल्लें तें काडूंक ना. माध्यम प्रश्नाचेर आमकां गाराणी घालपाक लायिल्ली, तो माध्यम प्रश्न अजून सोडोवंक ना म्हूण सरकार काम सारकें करिना अशें मरे तोय म्हणटा विष्णू वाघ. ताजे भायर ताणें तें मरे जातीय प्रकरण भितर हाडलें. कितें भंडारी समाजाच्या लोकांक नेतृत्वान कसो तरी वांटो दिवंक जाय अशेंय तो उलयलो. राव रे दत्तू अप्पा, आतां खंय घराचो टॅक्स फक्त 1 रुपया भरूंक जाय अशें पर्रीकार सरकारान केला. ही गजाल खरी? हय हे खरें. ते कितें तरी आपूण बजेटीन ते सगळें घालताले म्हणटा न्हू. पूण गरीब पंचायती ज्यो आहा त्यो काबार जातल्यो. हय कारण ह्यो जितल्यो पंचायती आसल्यो ह्या टॅक्साचेर जियेताले न्हू. पूण मरे त्या पंचायतींक खबर आहे ते ग्रांट दितले अशें तांणी सांगलां. दिगंबर, राणे, मोविन गुदिनू हे काँग्रेसचे व्हडले लिडर गोंयान आसात काय ना रे? कोणूच काय उलयना जाप काडून म्हणटा. काँग्रेसीन सगळे तामर्णकर स्वाहा गेल्लेशें दिसता. तू ते म्हणटा ताळगांवचे आनी सांतक्रूजचे बाबूश मोन्सेरात आनी ताची बायल हे लोकांक खंय कोणाकूच मेळना. हांवें आयकलां ते बाबुशान खंय सांताक्रूज दोतोराचे बी क्लिनीक नासता तसले खंय व्हडलें ऑफीस घाला, पूण थंय खंय तो केन्ना येत ना. आगो खुबश्या काँग्रेस आमदारांचें आतां अशेंच जालां. तो बाबडो दिसता राजकारणाक उपगला. राजकारणाक उपगोवंक ना, तांकां खंय कित्या ना कित्याचो भंय दिसता. जावंक शकता. भिरान दिसता. बानगडी करताले तेन्ना भंय दिसनासलो. तेन्ना बरें मरे दोना हातांनी भितर ओडटाले ते. आनी आतां लोकांक मेळचे आनी कूस मारता. बरो कडक उलयलो बरो तूं एकदम. कडक म्हणजे अरे लोकांनी लोकप्रतिनिधी निवडून दिल्लो, लोकांक जर जाय तेन्ना मेळना तर लोकशाहीचो अर्थ कितें? हे मात तूं मरे सारकें उलयलो. लोकप्रतिनिधी म्हणजे मरे लोकां खातीर सदांच वावर करीत आसूंक जाय. तो हांगा ना थंय ना आपली कामां करूंक आसा जाल्यार तो लोकप्रतिनिधी कसलो? त्या लोकशाहीक कांय अर्थूच उरना. मागीर सामाजीक प्रश्नाचेर मुगो हे सगळे सरकारी दरबारात मांडपाक जाय आनी लोकांच्यो समस्या आसा पळय ते मरे सोडोवपा खातीर एक प्रक्रिया फुडें व्हरपाक जाय. इतले सगळे करून रिजनल प्लॅन तयार केल्लो तेजे कितें जालें रे? कोणाचो आतां आवाजूच ना मरे. आगो पर्रीकार सरकारान तो रिजनल प्लॅन नवो करून वटयला खंय मुगो. हय ओरिजिनल प्लॅन मरे अजून जावंक ना हें खरें. आतां लोकांचेर मरे पर्रीकारा विशयी मनान दुबाव उक्तालो. कित्याक तर हो प्लॅन अजून जावंक ना कित्याक काय म्हणून. तोच मरे तो आमी पणजे मडगांव मिटिंगेक वतालो तो. आगो
त्या वेळार गोवा बचाव अभियान म्हणून कितें तरी आंदोलन जाल्लें तें आतां खंय गायब जालां काय कळत ना. फक्त कोण चोख जाण खंय ते चलयतात. आता पर्रीकर सरकारान गोंयांत कडक लोकायुक्त हाडपाचें थारायलां. खंय लोकायुक्त मरे बेगीन जाल्या पुरो. ह्या पयलीं पळय कोण चोरताले खाताले तांकां सगळ्यांक भुतोबडो मेळटले आनी आमकां ही मजा पळोवंक मेळटली. लोकायुक्त म्हणल्यार तो जुईज मरे भ्रष्टाचाराच्यो केसी बी पळोवपी. बरोबर. हय हय हय. आगो गोंयांत मायनिंग लँड मागीर ते आयडीसी स्कॅम असे कितलेशेच घोटाळे जाल्ले आसात. आता हे खंयचे घोटाळे पयलीं वयर सरता आनी तातूंतलो चड खंय फुडें येता आनी कोण भितर पडटा पळय ते पळोवचें पडटा. जाण वचो तप्पा हो लोकायुक्त म्हणटा पळय तो सगळ्या लोकांक जाल्लो जावो. कित्याक रे तो कोण कोण भितर पडटा पळय ते चोवपा खातीर आनी ती मजा पळोवपा खातीर. हय हे सारकें तुजें. पूण एक गजालूय खरी लक्षांत दवरात. लोकायुक्त आयले म्हणून प्रश्न सुटचे ना. लोकायुक्त हेतूकूच मरे आमी जापसालदारकीन वागूंक जाय. सगळ्या लोकांनी मरे जागृत रावंक जाय. तुम्ही जाणा आसतले लोकशायेन मरे लोकांचो सहभाग आसता पळय तो महत्वाचो. सगळे लोक जर एकठांय जावन विचार करीत जाल्यार मरे लोकायुक्ता फुडल्यान मरे सगळ्यो गजाली मेकळेपणान सोडों येता. जय लोकशाय. जय लोकशाय. Qué manila, look,